आज आम्ही या मांद्रे मतदारसंघात आणि शिरोडा मतदारसंघात जे आम्ही आमदार निवडून दिले आमच्या जनतेन तांकां एक कितें तरी डेव्हलपमेंट करतले आणि कितें तरी आमकां फायदो जातलो म्हणून त्याचो। पूण आयज हे आमदार स्वताच्या फायद्याक लागून स्वताचे आपणाचे पैसे कमोवपाक लागून जे पळय एका पक्षासून दुसऱ्या पक्षात फुटतात हांकां जरूर आमची जनता तांचो जागो खंयसर आहा ती दाखयतली। कित्याक हे आयज जे कर्तृत्व तांच्यानी खोटें केलां ते हांकां जनता केन्नाच बक्षिची ना। आयज सोपटे आनी शिरोडकर हे पाहिजे कितें वचून दिल्लीक घेतला आनी कितें केलां हे दिल्लीक तांकांच खबर आसा। पूण आयज आमचे गोंयचे पोरचेक पळय तांच्यांनी फटयल्यात ते हांकां परजा आमची केन्नाच माफ करची ना ह्या आमकां लागता। आनी हे बहुजन समाजाच्या नांवान हे ते पळय निवडून येयल्ले जर आमी बहुजन समाज गट आसा आनी एकवटून आसा जाल्यार ह्या दोगांयकूय आपणाची दिशा आपणाच्या घरा दाखयतले। यो सरपंच बरोबर सुभाष शिरोडकरान आयाराम गयारामांच्या भुमिका निभयल्ली आसा। सुभाष शिरोडकर हे आपणाच्या स्वार्था खातीर आमच्या शिरोडेच्या लोकांची भावना दिल्लीत सुद्धा मात सुद्धा ताणें चिंतूंक ना। आमच्या लोकांची काळजां तोडून आमच्या लोकांची मोठी मोठी अपेक्षा आशिल्ल्यो सुभाष शिरोडकरा कडून, पूण ह्यो सगळ्यो तोडून आमच्या लोकांचो विश्वास तोडून सुभाष शिरोडकर फक्त आपणाच्या स्वार्था खातीर काँग्रेस पार्टी सोडून बीजेपीन प्रवेश केल्लो आसा। असले आयाराम गयाराम जे आसात आमकां येता त्या बाय इलेक्शनाक सगळ्या लोकांनी शिरोडेच्या लोकांनी खूब शिकवली। कारण राजकारणात आणि या डेमोक्रेटिक सेटअपान लोकांची फकाणां करपाक शकनात। ज्या पद्दतीन सुभाष शिरोडकरान लोकांची फकाणां केल्लीं आसा तशेंच येता त्या इलेक्शनाक सगळे आणि प्रत्येक मतदारसंघातले तशेंच आमच्या शिरोडा मतदारसंघातले लोक ताका भूत शिकोवपाक रावल्यात आणि ताची जागा दाखोवपाक रावल्यात।